निरंकाल कोडार मेवण्यानूच आपल्या भावोजीचो खून केल्ल्याचो धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोगांय मदीं कसले तरी झगडे जाल्ले। मेवणो डेव्हिड टोपो हो बऱ्याच सोऱ्याच्या नशेंत आशिल्ल्यान ताणें आपलोच भावोजी दीपक तिर्की हाका जिवेशी मारलो। ह्या घडणुके उपरांत आरोप्यान पळ काडपाचो यत्न केलो खरो, पूण फोंड्या पुलिसांक ताका धरपाक येस आयलें। सध्या आरोपी डेव्हिड टोपो फोंड्या पुलिसांच्या ताब्यांत आसा। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। आम्ही आसात कोडार हांगा आनी राती एक घटना घडली जेणे मेवण्यान आपल्या भावजीचोच खून केलो आनी कितें जालें एक्झॅक्ट अजून पर्यंत पुलिसांक खबर ना। आनी दीपक तिर्सी आनी डेव्हिड टोपो हे दोग जाण एक 2-3 म्हयने पयलीं श्रीकांत उमरे यांच्या भाटार कामाक म्हणून येयल्ले आनी काल ते दोगीत आशिल्ले, रातचे दोगीत रावताले रुमान। सो राती तेंचे भितर सोऱ्याच्या नटार कितें तरी झगडी जाली आनी डेव्हिड टोपो हेणी दीपक तिर्सी हेका मारून उडयलो। आनी घटने नंतर डेव्हिड टोपो हो थंय एक 200 मिटरार घर आशिल्लें बेरे म्हणटे तेंगेर वचोन पुलिसांनी कोणाक तरी मारला, आपले भावोजीक मारला अशें सांगून पुलिसांक कळोवचें म्हणून तेणी तांकां सांगलें आनी आपूण पळोवन गेलो। आनी पळोवन वयतना पुलिसांनी दिश्टूच ताका धरलो आनी फोंडा पुलीस स्टेशनाचे आमचे DYSP शिवराम वायंगणकर तशेंच कोळे पुलिसाचे ताबो आशिल्लो राघोबा कामत सद्या चवकशी करीत आसा आनी डेव्हिड टोपो हेका पुलिसांनी सद्या अरेस्ट केल्लो आसा। घटनेचे अजून खून कित्याक जालो हे अजून पर्यंत कळोना, चवकशी चालू आसा। बेतोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी।